सज्जनो नमस्कार. हा मग आमगेल बामण बायलेली लढे विषय उलयतालो नवे बरे तशी ती कोपून बागला खीळ घालून भितर निदल की घरा आज ना म्हण कळस ना निशब्द कुणात गेल्यावर सुरेपट कळली म्हाका घंट जालो 2-4 घंटे जाले सांज जाल्ली अरे कष्टा हांवें ते कशें म्हणलेचे म्हाका भिवन सोपूर हुमेच्या सुरू जाले. खंयच्या काही सुरवेक एक प्रार्थना म्हूण आसता तशी हांवें बागला लागीं राबून बुत्ता सांगून घेतल्यावर तिका सांगून घेतलें आनी बागला खंयची कान दिवन राबलो. आमगेल भूत उरलयनी अरे देवा ही कसन जाल्लें मोरगा उलयनातले होडना जीवस म्हण कळूंक एक पटी खांकून पुलीनच जाय. म्हाका कसकसन पुरो आटोवन गेल्ले ही गेल हावसूय तशेंची बागला खीळ घालून नणये मेलेली अशी बागला खीळ घाल मोरचे हांगेल काय हेरिडिटरी शिकी म्हणून आनी काही नर्वस जालो. इतलो वेळ वत्तेची बामणान पळोवचे जातले पोलिसांनी न्हू पळोव का वचून पोलिसांन तिळशुया म्हळ्यार तेज कसो मनान पळयताची ते तूं हांग भयस म्हूण म्हाका भितर गेल्यार हांव शिरकल न्हय. मागीर भायर येवच्याक तांकां खंयची नोट दिवचें घरकड कुडान तूं बायल पोलीस लॉकअपान तूं म्हणून ही वस्तू कोणा जाय तर. मागीर एक वाट म्हळ्यार फायर ब्रिगेडा सांगचे ते निसणान दवरून भितर देवन पळयताची तेन्ना ही खंय निद्दे घोड्यात बीन जाल्ल्यार तेच म्हणटी म्हाका ओट्टू डेस्परेट जालो हांव आनी सीदा तिगे अन्नाल्या धांवलो. हे आपत एक पटी तागेल बोर्डार घाल्ल्यार हांव सुटको जाल्लो म्हूण तशी थंय हगूर अशी म्हूण सांगली ताका तेंकांय ओडना रे वार्डिके फुडें तशी न्हिदत आलती म्हूण तोंड गुंडायलें ताणें. एक पटी तोंड गुंडाय तेची मागीर उरलयना तो तुमची कुसळ तुवें म्हळ्यार बरी तें मागीर उलयल्यार वॉल्यूम वाडयत तो जालें की आनी देवू गती म्हणून सीदा वेंकटरमण देवस्थानां धांवलो आनी ताका गट्टी आंगवण सांगून घेतली. देवा वेंकटेशा म्हगेल बायलेन सौख्यान खीळ काडून भायर आयल्यार तुगेल 5 सुत्त काडता म्हळें आनी सीदा घरकड गेलो. घरा भायर राबून खंडेंतुल्यान बागेल पळयले खीळ काडल्या हिणें हगूर नेलकोन पळयले वाटी भर शीत घेवन जेवतली. न्याय प्रकार जाल्ल्यार इतली बाद दिलेल्याक खंयचेय बामणान तेदन बायले सोवका हांव सोवनी तीन सांगलो म्हाका गडबड करूंक तीन तर न्हिदलेलो न्हय हांव न्हय बोकडसो धांविलो त्या लेकार कोणें म्हाका सोवका. हांव थंय राबून आलोचन केली. बायलेन फुगून आसतना मर्यादस्त बामणांनी वापस चर्चा करूनच सिनेमा वचूं का. हांव देवस्थानां गेलो सुत्त काडूंक. देवस्थानां मेट्टार केदनाय स्वल्प भट्ट बैसून भितर तूं देव विसरून कपिल देव आनी गवस्कर म्हणून टेस्टमॅच्या चर्चे आनी इंटरनॅशनल पॉलिटिक्स उलयताची अमेरिका रेगन आनी रशिया गोबराच्यो म्हणून हांवें तांगेल ಒಟ್ಟು बैसून स्वल्प पॉलिटिक्स चोडलें. स्वल्प खदीम कसर बी होड पेट्ट मारचे आलोचनेर येवन देवा आनी हाडपण पुरा भट्टांकय दक्षिण दिन वताची येड्या बशील म्हाकाय दिताची
नक्क म्हणाव सकाळची आक जात ना माया मक्क दक्षिण दिसताना बाकीची भट्टे उल्लयनांची तांक पडपना बीडाने हांडीत थाव आता तात्ता बळी तशी खिळी घाल निदत ती आणि हा मी भिवची सोडला हावही भायरी स्वस्त निदता घरची दोघा नाही निदले पडवून हे विंदुराने भायर येऊन गम्मतरी तांक जाय जाल्यार करून बसताचे ते पळोवन म्हाका दिसचे देवान म्हाकाय विंदूर कोरका आशिल्लो सुकवण मैं बिळांतल्यान भायर आयलो तेता हेता नागडो धांवलो मेळ्ळेन काय खेळ्ळे विंगड विंदरा उठूचिके खेळलो आनी खंयकी रिगलो येतना सुद्धा घरा बाडिना मार्केटा वचिना आंगोल उंबळचिना सदन हांव का म्हणना बायलेली खिळिना केदना येत वचू येत ही बायलेली बाद कोणा जाव का ऐकत नव्हती कर्नाटक बंद बॉम्बे बंद तशी ही गेल बेडरूम बंद आणि मेघ्गेले सक्कड बंद भायल्यान घराक दनियाल बीग भितर कुडाक ही गेल खिळी आणि हांव एक मदेन तो गौतम बुद्ध सो भितर न्हिदल्यार अंदाज असती का हांव काय शिजवून दवरल्यार टायमार उठावन गेळटा आनी वापस न्हिदता कशें सांग घे बा ह्या बायल मनशांक एक न्हीद आनी भूक केन्ना उण म्हणून ना एक लेक आमकां दादल्यांक कोप आयल्यार न्हीद येतकी भूक लागता उठून बाब आमगेली बायलां तशी न्ही कोपान तर जेवणा बसली की एक घास चडोवची वया बा अम्मा गळचेना कोपान भरची न्हू तें तशी मागीर तिगेल कोप चिके नॉर्मल येत तची तिक घेवन भोंवच्या हो च्या समय अशी ताजमहाल हॉटेलान जावन हॉटेल जावन म्हळ्यार भितर वचून न्ही त्या मार्गान जावन तशी सिनेमा थिएटरा वचून तिक पुरा ती भायली बॅनर्स दाखोवची आनी थंय चुकून वग्गी निकळत तिका नाक गो वच्या पुरा अळशीक नागडी तांतू तुक कसन पळोवचें आस नवेंची अर्जंट आशिल्ली पाप पळोवची वच्या तशी मुखार वतना तिणे थंय जवळे अंगडी लागी तांणी लांबयले कापड पळोवन रपचे तेन्ना हांवें खंयचे बिडी अंगडी लागी गोंदळचे न्हय नुस्तें त्या कापडा वरल पळया हाजी कांबे पळया म्हणून मार्गार वतना बायल मनशाल वरल कांबी मिरयो आमी कशे कोणी पळयना तीन सोडता वय नुस्तेंची भजी वरल खाली कसं पळत ती अंगडी कापड लांबता म्हणून भायर आमी त्या लांबचे त्या बायलांक चमकून बोंडाच म्हळ्यार भारी कश्ट गोरवां पुणी मारून तांडून होर येत बायलांक लाल्योन आंबून व्हरका ताजे खातीर ते होडोड मनीस बायल्यान भोंवच्या वचूका म्हळ्यार ड्रायव्हराल्या कार दिवन पेटयताची वापस विंगड कणकण नाका म्हूण तशी हांव बायले घेवन ಸ್ವಲ್ಪ वेळ मैदानार वचून बसचें न्हू थंय बसचें कांय पुणी उरलो का नवें म्हूण तिका त्या मैदाना सुत्त काडची पुरा सिटी बस दाखोवची आनी खंयची बस खंय वता म्हणून एक अंदाजेरी खंयचे गांवां नांव सांगची मागीर मस्त वेळ बसल्यार आमगेल्या गांवची करंटा धैर ना नवें रात येतना कितले जाणां म्हूण आड्डोळ येत म्हूण बग्गी उठान येवचें हांव तिगेल भोंवतान मात्र तेता हेता वतल्यांक पळयना तिणें सीदा येदा पळोवन घोड्यान गेले वरी वचूका खंय चुकून खंयचे चलयांक पळयल की घे कोणा जावं का हांव तांकां पळोवका म्हणना
तान्नी मग पळोवच्या न्हू तुका कोण मारात ती ते तुमका पळयता काय कष्ट जाल मग म्हाका कितें गोतू हांव वचून नेमगोचे वतीत लागी वय गो तुवें म्हाका इत्या पळयलो म्हणून तेता येता पळोवच्या न्हू भोंवच्या वचचे मागीर कशें जालें ऑटो रिक्षांनी सायकल पळोवच्या भोंवची वाय आतां चलयांक सुंद मेकअप करून भायर सरची म्हळ्यार कितली काम आनी वावंट आसाची पाप दोळ्यांचे कान्नांचे केसांचे येद्राचे माक्षीचे म्हणटना एक रांदपा कामां इतलें जाता तें पाप तांणी तितलें करूनय कोणूय तांकां पळय नासल्यार कशी जायत तांकां पळयता म्हणून तांकां खुशी पळयली म्हणून आमकां खुशी तितलेंची मागीर घरकड येतची आमगेली रांदय आनी आमगेलें शीत म्हाका बायल मनशां पळोवचो अभ्यास ना ना म्हळ्यार मागीर गड न्हू तो एक पेटी घुवन हांवें घे कोणा जावं का घरकडे येयल तशी कोपा ना हाडटा म्हणल्यार कान उडयता म्हाका उबरचें जायना तिका एक हांवय त्याच राशींत आसता आशिल्लो आमगे थंय इलेक्ट्रीक लायट ना त्या बेड लॅम्पा मुस्कान तूं तीन उडोवचे करंडे दवले मांडी मारी कशान उबून येता म्हूण दिसतना हांव खंयची खंयची म्हूण कॅच दवर येता खंय राताराक कॅच मिस जावन मगेल मुसुंड्या आनी येवन बसल्या रे कश्ट ना मळे तिगेल कोप म्हणू खंय मगेल कान पिंचो नांग शिकोळचे हे सगळें मारी कशें लेक मागीर कोणाले सांगचे बाय न्ही कोणाले सांगल्या रे वय रे तीन कोपून उड्डयले म्हणया तुका जीव ना आशिल्लो रे म्हणटले ते वय वय न्हय आतां हांवें ती कोप येतना वॉच करचें तीन आयदनां हात घाल्लो की हांव सट्टन वचून खंयचे सुकत घालेले आंगोले म्हाका शिरापचे ते म्हाका वॉलीबॉला नेट तशें जाता मागीर सुमार वेळ नंतर ती आयदन पुरा तेता हेता उबची राबतची हगूर निलकून परिस्थिती पळोवची उवारा येल तावळी आमगेल मंत्र्यांनी हेलिकॉप्टरा सकून निलकल्या वरी तशी एक पडटी का तिके बिश्टान पळया म्हणून स्पिरिटारी कसाल्या गो उड्डयता आ म्हूण हाता धरलेल्याक ती मगेल कान्ना चाबल्या मगेल स्पिरीट देवलें आनी बुक्कुल सो कान परशीत बसलो खूप पळयल्यार बजी वायट खंय ती तिने सांगचें न्ही खूप येणी जाल्यार म्हाका आत्ताक कांय चांग दिसना ती तिगेल फुडलें हड्डिके वेळार आशिल्लें शायनींग आतां पुरा गेल्ला केदां चंद दिवलीशी आशिल्ली आतां खडये कुळीशी जाल्या मागीर आतां लेटली ही सिनेमा पोस्टर पळोवन पळोवन चलयाल विशयान तूं मगेल आउटलूक मस्त एडवान्स जाला फुडें सक्कड चलयांक पळयता हांव आतां सिलेक्ट चलयांक मात्र पळयता मगेल बायल तातळ कोपता म्हणून तिका डोंट केअर करूंकय उपाय ना मोगूय आसता मेजरी वया बा अम्मा गळचेना कंडापट आसता तिगेल मोग म्हळ्यार एक नमन्या करडी मोग केल्या वरी मेजर जोर कोपली की म्हाका वाटून चटणी ना जोर मोग सूर जालो की म्हाका चिरडून गोज्जू आनी हांव तो हुमेन मेनकट तिगेल कोपान मगेले मात्या नर पुरा सडिल आनी मोगान आंगा शिर सडिल तस जावन हांव आतां सगळो सडिल सो
आता कडेर हिगेल मोगूय नाका खूपय नाका म्हणून हांव आतां घर कडेन एक लेवल्ला रे न्यूट्रल आसचें देवा लागीं 0 वोल्टा बल्ब लायल्या वरी आमकां देव दिसूं का आनी त्या देवाक आमगेले खंयचेय दिसचें जा अशी भायर रिंगारायला हाता मरना तिने घरांत बायलेल तोंडा वांचना तिने एक नमन्या आंकडी गाय सोदल्ला हावा कामातील बामूण म्हळ्यार मागीर बायल मर्याद दितावे बामूण आसची एक म्हणल्यार एक म्हणल्यार सरणी कुंतो आनी एक म्हणल्यार बामूण असो होडना मेगेल मावान एक पेटी सुंटल्यार ओगी तागेली एकी धुवेलो एकू बामूण नवा मेगेल चान्स खंय वता पळया जाल्यार आतां सद्याक घरकड वच्ची कशी म्हूण कशी म्हळ्यार वाटांनी वतच म्हाका तुजे सामानाक गुणी दिलेली आतां खाली व्हरून सांगची कशेले म्हूण सन्न नमन्या फट्टी मारल्यार चलना तितल्यागी चांग हाय वोल्टेजा फटी मारकची न्ही आत्तां देशा परिस्थिती तूं खंयचेय बामणान बायले लागीं कितली सत्य उलयत सादेच बाय कष्ट न्हू बाय तशी आत्तां बायलो इते पुरा बद्द उलयता बाय तांगेल मार्जीन दवरून उलयताची मागीर राती एक प्लॅन घट्ट धरला हांवें तीन कसल निमगिल्यार ताका अर्थ संबंद नातील जबाब दिवची आनी वटून बोल्लात तिका रसीक मित्रांनो तुम्ही एक पटी मागेल घर कडेन पळया हांव बायलेक कशी गोंदला येता म्हूण मागीर तुमी घर कडेन बायलेक तशी गोंदला येता बायले लागीं फट्टी मारचे महापाप कबूलच आमकां जाल्यार आमकां एक मीश म्हणच न्हू तोंडारी ताजी मर्याद वरोवच्याक फट्टी आनी बद्द मिक्स करून उलयल्यार दोश ना डिफेन्सिव ते धर्मरायान टॅक्नीक हांव मेगेल बायले लागीं केन्नाय फट्टी उलयना तशें म्हणून हांव सांगच्यान खंयचेय बद्द आसना तीन कसलो एक प्रश्न निमगेल्यार ताजेर हांवें एक प्रश्नूच घालचो जबाब दिवचे ना तीन तुमी खंय गेलेले म्हूण निमगेल्यार हांवें तुगे नांकर ती पुली कसल गो म्हणटा तेन्ना म्हाका सोडता ती आनी कन्नड घेवन बसता पुली पळोवच्याक ही बायल म्हणची एक पटी कन्नड लाग पावली की मागीर सुमार वेळ तांगेल बाद ना पुली सोदीत आनी मुडीम दिसता त्या मुडमाक गळ चिरडून बसताची तोंडार शिक नवें बायलाली उल्लोची तोंड फरकट असल्यार होडना दाखोवची तोंड चन्नच का नवें